तुल्या सगळ्या मासो अर्घामेटय ताव दिनवाशी काळजा बापोय मोगाळ तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदां नीत मोगाळ सुखा दुखान दिवन आमकां जाताय आमचो बळवंत सांबाळा बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवें आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या समाजेंत जायतीं कानुनां रुली रेगरी आमकां पळोवंक मेळटात आनी ही कानुनां सर्व जाती खातीर थंय वेवस्थीत रितीन चलोवंक उपकारतात. आयचे सुवार्थेंत जेजू आनी फारिझेवा मदें कानून नियमां लागून एक तर्क चलोवचें आमी पळयता. जेजूची शिकोवन समजनातले फारिझेव जेजूक सदांच निती नियमां विरोध वेतात म्हणले दृश्टीन पळयताले आनी ह्याच कारणाक जेजू आयच्या वांजेलांत नव्या आनी पोरण्या साली विशयांत शिकोवन दिता आनी सामड्या चिलांनी वायन भरचें उदाहरण तो तांकां दिता. तर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजू परी काळजांत ग्रेस जावया आनी ताची मोगाची आनी एकवटाची हातेरां जावंक जाय असली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. मोगाचो न्हू आतां आमी खंयसर चुकून पडल्या, खंयसर त्या शिस्तांतल्यान भायर पडल्या, ह्या सर संगतींत मेकळे जावन नितळ काळजान हे मिसाच्या बलिदानां भेटोवच्याक तो जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिता आसतना आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगता म्हणया हांव पातकें सद्या देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार सांगता मनांत चिंतून तोंडार वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदिदा देव आमची कागोळट करूं आनी आमचे पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काळूत सोम्या काळूत क्रिस्ता काळूत क्रिस्ता काळूत सोम्या काळूत सोम्या काळूत प्रार्थया. भोकणवळ्या बापा, तुझ्या पुताच्या काळजाचा सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या अत्रेगांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताचे सस्ती सडवण आमकां वांटो मेळ्ळो. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांपावलून कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप.
भावा भयणीनो, ख्रिस्ताचे सेवेक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हूण लोकांन आमकां लेखी जाय. जर एकल्याक कारभारपण दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हजेच विशयान सांगचें जाल्यार हांव तुमी करतात तें जर्ती जावं मनशाचे खंयचेय निती सभेच्या तिरपाची जावं कांयच परवा करिना. म्हजीच लेगून हांव जर्ती करिना. म्हजे अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना हें नीज. तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांव वावीन म्हूण जायना. म्हजी जट्टी करतलो एकलोच सोमी. देखून वेळ काबार जावचे आदीं सोमी परत येता पर्यान कोणाची तुमी जट्टी करची न्हय. तो येवन काळोखान लिपोवन आशिल्ले उजवाडाक हाडटलो आनी मनशांचे अंतस्करणांतले गूट परगट करतलो. तवळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगली देवा तावणस मेळटली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. नितीवंतांची सोडवण सोरेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सोडवण सोरेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सोरेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोश. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागयतलो. नितीवंताची सोडवण सोरेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सोरेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर, तोच तो सोलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांत्याच्या उजवाडा बरी, तुजें नितीवंतपण दोनपराच्या वता बरी पजळचें करतलो. नितीवंताची सोडवण सोरेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेदवां देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्यायनितीचें तें सोरेस्पराक मांडटा आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडसोना. नितीवंताची सोडवण सोरेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सोडवण सोरेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळार तोच ताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदुल्लो देखून दुस्मानांतल्या हातांतली तो वाटयता. नितीवंताची सोडवण सोरेस्पराच्या हातांत आसा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी परिजेवांनी आनी शस्त्रांनी जेजू लागीं विचारलें. जुवांचो शिस तवळ उपास करून मागणें करतात आनी परिजेवाचे शिसी तशेंच करतात. पूण तुजे शिस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली. काजाराच्या व्हडल्यांक होरेत सांगात आसतना तुमी उपाशी घालतात वे? होरेताक तांचे तावन काडून व्हरचे दीस येताले आनी त्या दिसांनी ते उपास करताले. उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्रांक कोपो मारूंक म्हणून नवें लुगट पिंजून काडचें करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सामा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या समड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनांनी समडी फुटतात. वायन पजरून वेता आनी समडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या समड्या चिलांनी बरी जाय.
तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्यांक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोस बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचे उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भयणीनो भावानो, आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसता आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करता. ह्या संदर्भे आमकां जेजू क्रिस्त भोव अपुरबायच्या शिकोवण्या मुखांत्र आमचें जिवीत बरें करूंक तो आपावणी दिता. खंडी जावन हर एका मनशाच्या जिवितांत शेवट आसूंक जाय, ध्येय आसूंक जाय. केन्ना तो शेवट आनी ध्येय संपूर्ण रितीन मग्न जावन शिस्तेन तो मुखार चलता मुखार वेता ताचें जिवीत बरें सुफल जावन यशस्वी जाता. तरी आयच्या दिसा आमी पळयता परत एक फावटी जेजून जें कितें शिकोवन हाड मुखार येता वा मेट काडटा, साबार फावटी ह्या शास्त्रांक, फारिजावांक आनी हेरांक धर्मशास्त्रांक सामा लागना. कित्याक म्हळ्यार मनशा सायम जावन आसा, साबार फावटी हेरांनी ह्या पेल्यांनी बरें करचें पसंद जायना. कित्याक हांवें करचें तें सारकें, हांवें म्हणचें तें सत, हेरान म्हणचें पुरा फट वा ताका एक नीत ना, रीत ना, असले चिंतप आसा. देखून जेजू क्रिस्त केन्ना ह्या संवसारी आयलो आपल्या बापायची खुशी करूंक, बापायचें मिसांव काम संपूर्ण करूंक, त्याच दिसतावन विविध संतेनी, विविध संदर्भार, विविध जाग्यार ते ताका सवाल करूनच आसात. तशेंच आयच्या दिसाय परत जेजूक ते सवाल उडयतात. पूण जेजू क्रिस्त उपास विशयान कधीच ना म्हूण सांगना वा ताका कितेंच भायर वचना या आड पांय दिना. खंडीत आमकां उपास गरज, मागणे गरज. पूण फारिझेवान आनी शास्त्री फकत पळोवचें तांच्या फायद्या खातीर, आपणाच्या बऱ्यापणा खातीर. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा केन्ना होरेत तांचे सांगात आसा त्या संदर्भार खंडीत तांणी उपास करची गरज ना. पूण तो दीस येतलो. क्या जाला तें? खंयचो दीस तो दीस जावन आसा केन्ना जेजू क्रिस्त तांचे तावन मेकळे जावन आपल्या बापा सरशी येता. तेन्ना तांकां भोगतले आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे तावन पयस गेला. त्याच दीस जावन खंडीत तांकां भोगतले. आमी उपास करीचे, आमी ताच्या फाटल्यान वचोंक जाय. आमचो ध्येय, आमचो शेवट आमी थंयच दवरूंक जाय म्हणून. देखून जेजू क्रिस्त आज दोन संगती विशयांत आमकां शिकोवन दिता. एक ताणें उपयोग केलें उदाहरण जावन आसा वस्तूर आनी एक वायन. खंडीत जावन आमकां कळीत आसा आमच्या घरांत आमी सकयल वस्तू न्हेसता, ते वस्तूर पोरणे जाता, ते पिंजता. पिंजल्यार कितें आमी नवे वस्तू हाडना, ते आमकां लॉस म्हणून कळीत जाता. इल्लीश म्हणून बुतवंत आसले मनीस खंडीत पोरण्या वस्तूरच कट करून पॅच मारतात. तशेंच नवो वायन पोरण्या कोणी वायन चिलांत कोणी बरिना. ते इल्लेशें आमचें बुदवंतकाय, आमी कॉमन सेन्स म्हणटा. तरी ते सवाल करतात. देखून जेजू क्रिस्त तांकां सारकें जापेन तांकां समजयता, शिकोवन दिता. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या भावार्थांत केन्ना घुसपड गोंदळ जाता तेन्ना आमचें जिवीत सारकें उरना. आमी एका संगतींत हांव आनी एक संगतीक, एका पातयेनी हांव आनी एका पातयेनीक, एका भावार्थांत हांव आनी एका भावार्थाक, एका जेजूत हांव आनी एका जेजूक, एका देवात हांव आनी एका देवात हांव. वय साबार वर्सां वादी हांव आफ्रिका मिसांव काम करनासलो. ती साबार जिवीत तांचो भावार्थ जावन आसा पोकळ, घट ना.
कोणेगी येवन कितें सांगलें थंयसर गेलो. तें ताका सारकें वळखलें ना आनी कितें सांगलें थंयसर तो उडलो. आखरेक ताणें येमचें खंयसर ताणें प्रारंभ केला थंयसरच. म्हणजे आमचो खरो देव जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आपल्या बापायन आपल्या पुताक आमच्या सालवसा खातीर दान दिल्लो. देखून आमकां जेजू शिवाय दुसरो जेजू ना. ताणें शिकयलें एकच बाबार्थ, एकच मोग, एकच पवित्र सभा आनी तोच जेजू क्रिस्त आज परत आमकां आपोवन दिता. देखून आयच्या किर्तना श्लोक आमी आयकलें नितीवंताचें चोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वय खंडीत आमी ताच्या पाटलावदारी जावन आसता. तोच आमचो नीस करचो, तोच आमकां वाड दाखोवचो, तोच आमकां परत नवें जिवीत हाड दिवचो. तो असलो एक स्वामी आमचे मुखार आसतना आमचे थंय कसलें घुस्पट गोंदळ न्ही. भागार खऱ्या शेवटान खऱ्या ध्येयान मुखार वयचें आखेर पर्यंत. तेन्ना आमचें जिवीत खंडीत सुफल जाता, यशस्वी जाता आनी एकाच वाटेन वेचाक आमकां कितेंच आडखळ आसचें ना. कित्याक तो आमकां सांबाळटा, राखता ताच्या अपूर्व मोगा मुखांतर. तोच मोग जावन आसा अनकंडिशनल. त्याच मोगांत आमी जिवेया, त्याच मोगांत आमी रावया, त्याच मोगांत आमी मुखार सरया. आमचे मोगाळ बाबा कानीक जावून तुका दिना. मानून तुगे दयाळ बाबा घालतो तांचे तुझे बेसा. कितेंच ना आमचे ह्या संवसारान आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें. बेकयता आमकां ह्या बलिदानान तुवें दिल्ल्या सगळ्या देणग्या सोबे. सर्वच आमचे मोगाळ बाबा कानीक जावून तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बाबा घालतो तांचेर तुझे बेसा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्का पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव दयाल बापा, उतरां वर्त्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटून आमी तुका मानता तसलें देण जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव घेवन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. आमचें काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारी ससनाच्या देवा, सर कळ्यांनी सर थंय आमी तुका दिनवासोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पयसबेक फुटली झर सोडून जे झरींत संतोशान ताण भागोवच्याक आपल्या विजलेल्या काळजांत सोडून दर सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय.
उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही दनी पवित्र कर म्हण मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुचोवंच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका 9व्या दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, 9व्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या वखदासाक करात. भावार्थ सगळ परगटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे वखदास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेलें तुज्या पयसभेचो वखदास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या साकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस दर मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागाती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आमकार मुरी देवाच्या माय सांगाती, भाग्यवंत जुजय तुजो पती, भाग्यवंत धर्मता आनी सरकळ्ळें तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाम आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयले प्रार्थना दीर्घ म्हणूया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस काय आमकां दे. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेक्त आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय.
कित्या रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या दत्तामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसब्याच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा आपयल्या ते सुभागे. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या मोगाच्या संस्कारान वांटो घेवन कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे अपरमेद काकोळतेन ह्या संवसारांत जेजू सारखे आमच्या काळजांत कसय आनी सर्गार ताचे माहिमेचे भागीदार आमकां कर.
क्रिस्ता आमच्या समयावर वेम आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसम तुमचे सवॅसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वसोनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार मागता तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस. पडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां बरवशाची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे रसू जावचे आपल्या देवा. आवय तरी आंकवार आमचे सर्वे सांच्याक देख साव सोपच्या. बडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां बरवशाची. मोगाड पुत्रा सोवे आंकवार मोरे आशिर्वाद दी आमकां. बगीन क्रिस्ताचे कुरवेन आमच्या देवा आमच्या विस्मरणांत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.